आज SMEचा 12वो दीस आणि आयज जो पयलो क्वेश्चन जो विचारलो तो क्रूज सिल्वा हांच्यांनी तांच्यांनी CMक क्वेश्चन केलो डायरेक्ट एक्सरसायजाचेर. CAGन जो रिपोर्ट दिल्लो तातूंत खुबशे लॉस दाखयला. ते लॉस तुमी कशे भरून काडटले काय म्हणून तांचो प्रश्न आशिल्लो. सुमार 700 कोटीचे लॉस दाखयला. सो CMन सांगला जे लॉस CAGन दाखयला ते नॉशनल लॉस दॅट इज नॉट अ एक्झॅक्ट लॉस कितलो जाला तो डिपार्टमेंटाक. पूण डिपार्टमेंटान तशेंच डिपार्टमेंटान 10.46% रेवन्यू कलेक्शन वाडयलेलें आहा अशें CMन तांकां रिप्लाय केलो. मागीर तांच्यांनी क्वेश्चन केल्लो की तुमी आयज मेरेन जी एक्सायजान स्कॅमां चल्ल्या ताचेर कितें एक्शन घेतला काय म्हणून. सो CMन सांगलें तेंचो इंटरनल ऑडिट रिपोर्टा प्रमाणे तांकां दिसून आयलें की खुबश्या जाग्यार कितें कितें इलिगलिटी चल्ल्या ते तेंच्यांनी ऑलरेडी प्लग इन केल्ले आसा. कोण ऑफिसरां तांकां सस्पेंडूय केलेले आसा आनी जी रिकवरी करूंक जाय ती बीन केल्ली आसा म्हणून. मागीर तांकां आनी एक क्वेश्चन केलो की जे लोक एक एकदां आपले एक्सायज लायसन रिन्यू करना तांचें कशें कितें काय म्हणून. सो तांच्यांनी सांगलें की तांकां GST तांकां ऑलरेडी मेळटा. सो तांचो आमी डायरेक्ट बिजनस म्हणटा तो बंद करना पूण तांकां विथीन अ इयर तांच्यांनी ते रिन्यू करतात आपले एक्सायज लायसन आनी पर मंथ तांकां 2% इंट्रस्ट रेट चड पडटा लायसन फीज रिन्यू करतना. सो तांकां ती फायनूय पडटा. मागीर CMन मागीर आनी एक क्वेश्चन आयलो की जे कसिनो आहा तांचे कडल्यान जे लॉस दाखयला तांचे कशें कितें काय म्हणून. सो CMन सांगला ऑलरेडी 5 कसिनो आहलो तेंच्यांनी ऑलरेडी लॉस म्हणटात ते भरून घेतिल्ले आसा. उरिल्ले जे 4 कसिनो आहात तांचे लॉस तेंच्यांनी ऑलरेडी इंट्रस्ट रेट तांकां चड मारला म्हणून तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन हाडिल्लें आसा म्हणून तांचे अजून पयशे रिकवर जावंक ना पूण थोड्याच दिसांनी तांचे सुद्दां पयशे रिकवर करपाक येतले म्हणून CMन रिप्लाय केलो. मागीर CMन हें बीन सांगलें की एक्सायज डिपार्टमेंट सद्या टेम्पररी शेक जे आहा ते टेम्पररी तांकां एक्सायज लायसनूय दिवपाक दिता की खुबशे शॉपार लिकर सर्व करता पूण ते एक्सायज लायसन तांचे कडेन आसना. सो हाच्या मुखार तांकां एक्सायज लायसन घेवचें पडटलें. मागीर CMन आनी एक गजाल सांगली की पेडण्याचे परतून स्कॅम जे स्कॅम आशिल्ले ताचेर बोवाळ जालो. सो CMन सांगलें की ते स्कॅम अशें न्ही पूण तें इंटरनल ऑडिटर रिपोर्टान तांकां जेन्ना कळ्ळें की थंय पयशे कमी रिकवरी कमी जाल्या तेन्ना तांच्यांनी तेंचे कडेन सगळी रिकवरी म्हणटा ती करून घेतिल्ली आसा आनी ऑफिसरांचेर एक्शनूय जाल्ली आसा म्हणून. मागीर क्वेश्चन आयलो तो तिलारी कॅनलाचो. तो दिलाला लोबो हांच्यांनी सांगला की शिवोले एरियेन जे तिलारीचे कॅनल आहा तांकां रिपेर करपाची गरज आसा स्पेशली सडिया भागान आनी जे 200 हेक्टर सुमार जमीन आसा जी शेत ज्या जाग्यार लोक लायतात थंय ती पिड्ड्यार जाल्ली आसा कित्याक तर कॅनल लीक जाला म्हणून. सो ताका WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकारान रिप्लाय केलो की फुडल्या ऑक्टोबर नाल्यार नोव्हेंबरान तिलारीचे कॅनलाचे जे कितें लिकेज आहा ताचें काम सुरवात जातलें आनी ते 11 तारीख म्हणजे असेंब्ली सेशन कावर जातकीर त्या एरियेचें इन्स्पेक्शनूय करतले जेणे करून त्या शेतकाऱ्यांक थंयसर आसले ते शेत करपाक मेळटलें म्हणून. मागीर पिंक फोर्स हाचो विशय आयलो तो विरेश बोरकर MLA तांच्यांनी रेज केलो की पिंक फोर्स आसा कितलो आसा काय म्हणून आनी तुमचे कडेन स्टाफूच फक्त 80 आसा म्हणून कळ्ळें. CMन सांगलें फक्त 80 स्टाफ आसा. सो बाकीच्या जाग्यार पिंक फोर्स कित्याक ना. मागीर CMन सांगलें की 11 जाग्यार जे जाग्यार कोस्टल बेल्ट आहा त्या जाग्यार पिंक फोर्साची चडशी गरज आसा कित्याक थंय रातचे ट्युरिस्ट भोंवतात जावं पार्टी आसतात त्या खातीर. सो त्या जाग्यार तेंच्यांनी पयलीं पिंक फोर्स दिला 11 पुलीस स्टेशन. तशेंच ज्या जाग्यार चडशा जाग्यार बायलांच्या अगेन्स्ट क्रायम घडटा त्या जाग्यार तेंच्यांनी पिंक फोर्स दिवपाची ट्राय केल्या. मागीर विरेशान सांगलें की तांकां थोडे कोर्सीस बी स्टार्ट करचे पडटले जे कोण पिंक फोर्सान काम करता तांकां. सो मागीर CMन सांगलां ऑलरेडी तेंच्यांनी 1 वर्साचो कोर्स म्हणटा तो ऑलरेडी तेंच्यांनी तांकां करून घेतिल्लो आसा तेंच्या कडल्यान आनी बाकीचे जे कोर्सीस आहा ते थोड्या दिसांनी स्टार्ट करतले. मागीर MLA जी आरोलकरांनी क्वेश्चन केलो की तांच्या वांगडा ड्रायव्हर आसा तो मेल आसता ड्रायव्हर पिंक फोर्सा वांगडा. आतां एक्चुली लेडीज सुद्दां 4 व्हिलर चलयता सो तांकां तुमी कित्याक रिक्रूट करनाका म्हणून. सो CMन सांगलां हाचेर विचार करपाक येतलो नाजाल्यार जितान अशें सांगलें की नाजाल्यार एक एकदां अशें आसता की एक एकदां ऑकवर्ड सिच्युएशनान त्याच्यारूय कितें तरी केस जावं शकता जो मेल ड्रायव्हर आसता ताचेर. सो CMन सांगलां हाचेर विचार करपाक येतलो म्हणून. मागीर फुडली गजाल जी जाली ती एक्सिडंटाची. एक्सिडंट सद्या आमी जाणा की राज्यान जे एक्सिडंट वाडटा रोडूय सारके ना म्हणून. सो तेन्ना CMन रिप्लाय केलो की आयज मेरेन 189 फॅटल एक्सिडंट जाल्ले आसा आनी तातूंतले
आनी तातूंत करून प्लस 85 एक्सिडंट सेल्फ फॅटल एक्सिडंट जाल्ले आसा म्हणून अरावंड 4,206 केसी म्हणटात ते तेंच्यांनी व्हायोलेशन्स ऑफ मोटर व्हेकल एक्टाच्या अंडर रजिस्टर केलेले आसा. 4,175 लायसनूय तेंच्यांनी ऑलरेडी कॅन्सल केलेली आसा. आनी सीएमान हें बीन सांगलें की खुबशे स्पॉट्स आमी आयडेंटिफाय केलेले आसा. ब्लॅक स्पॉट ते PWD वांगडा काम करून ते ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय केलेले आसा ते क्लियर करपाक येतले म्हणून. मागीर आनी एक इश्यू आयलो तो ड्रंक अँड ड्रायविंगाचो. ड्रंक अँड ड्रायविंगाचेर सीएमान सांगलें की पोलीस ऑलरेडी सगळ्यांचेर एक्शन घेता कोण ड्रंक अँड ड्रायविंग करता. हेजेर फाटल्या दिसांनी ड्रायव्ह चालू केलो तसो परतून एक जाय जाल्यार ड्रायव्ह ते परतून सुरू करतले आनी आल्कामिटर घेवन जे कोण रातचे लेट नायट भायर भोंवता तांचे टेस्ट करपाक येतली आनी तेंचे मागीर लायसन्स ना जाल्यार तांकां फायन मारपाक तेंची गाडी सुद्दां सीज करपाक येता म्हणून. मागीर आलेक्स सिक्युर आसलो तेंच्यांनी एक क्वेश्चन रेज केलो की खुबशे जाग्यार अशें आसता की रातचे चडशे भुरगे थोड्या स्पॉटांचेर ड्रिंक करतात म्हणून आनी ते मागीर एक्सिडंट जाता म्हणून. सो सीएमान सांगलां की पुलिसांक आमी सांगलां की असले गजाली जे स्पॉट्स आसा ते आयडेंटिफाय करा आनी ताचेर जाता तितली बेगीन एक्शन घेया म्हणून. तशेंच PWD तेंच्यांनी सगळे PW डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की जितले रोड आहात गोंयान जे इंटरनल आसतले ना जाल्यार इवन मेन रोड आसतले तांचे सगळ्यांचे इन्स्पेक्शन करा, तांचे ऑडिट करा आनी प्लस ते रिपेर करपाक जाल्यार रिपेरी करपाक सीएमान इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा. मागीर लास्ट जो क्वेश्चन आसा तो विजय सरदेसाय हांचो आशिल्लो तो म्हटल्यार कोंकणी भाशेचे अजून जाय तशें गॅजेट बीन कित्याक येयनाका म्हणून. सो सीएमान सांगलां ऑलरेडी तेंच्यांनी गॅजेट तांकां ट्रान्सलेटर म्हणटात तो तांकां मेळपाक सद्या मुश्कील जाता इंग्लीश इंटू कोंकणी. सो ते सद्या रिक्रूट करतात आनी तशेंच बेगिनात बेगीन ते गॅजेटूय म्हणटात ते कोंकणीन येवपाचे आसा. इवन ट्वीट बीन हे सोशल सायटीचेर कोंकणीनूय जातले हे सीएमान एक एश्युरन्स दिला आनी विश्व कोंकणी संमेलन हें सरकार घडोवन हाडपाचें आहा म्हणून सीएमान विजय सरदेसायाक जाप दिली. प्रिंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.